काल एक त्याने सुसाईड करपाचो प्रयत्न करून अजून त्याची बॉडी मेळना. कालच्यान सगळे ॲडमिनिस्ट्रेशन, फायर, नेव्ही डायव्हर्स चालू असता. पण काल मेळना म्हणून सकाळी आज 7:30 8 चालू केलं पण अजून मेळना. आज देवाच्या सांगणी करून आमकां बेगीन त्याची बॉडी मेळची अशें करून आज आमचे कावन्सिलर, आमचे बरे मागपी दर्यावेले सगळे हांगाचे इंदिराबागेचे देवस्थान करतकूच ताका हाडल्या आनी प्रयत्न आसा बेगीन रिवायव करपाचो. काल जे आसा काल आमकां 9:15 एक कॉल येयलें हेजे एकट्यान जंप मारला सस्पेक्ट आसा म्हणून. सो ताजे नंतर 9:30 मॉर्निंग काल 14 तारखेक आमचें सर्च आनी रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट जाल्लें. ताजे नंतर आमकां 11 सुमार जे कोस्टल पुलीस आसा ते जॉयन जाले. ताजे नंतर सांजचे 5 सुमार नेव्ही जे आसा डायव्हर्स तेय आमकां जॉयन जाले आनी एक टीम अंडर दी डायरेक्शन विथ मामलेदार केपें हाजे हातूंतल्यान आमी सर्च ऑपरेशन स्टार्ट केल्लें. सो काल रातचे 7:30 म्हणल्यार ऑपरेशन चालू दवरलें पूण आमकां बॉडी जर आसा जाल्यार ती डिटेक्ट जावूं ना. सो काळोख जाल्ल्या कारणान काल मामलेदारान सांजचें जें आसा ऑपरेशन रेज्यूम केल्लें. आज मॉर्निंग सकाळीं 7 परत सुरू केल्लें आसा. सो फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसीसा बरोबर आमकां जे जॉयंट एका ऑपरेशनाक साथ दिता ते आसा मरीन कोस्टल पुलीस, त्याच बरोबर नेव्ही. हेजो सर्च चालू आसा पूण अजून पर्यंत आमकां बॉडी मेळूंक ना.